नमस्कार पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालच्या केंद्रांतल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकाराच्या कार्यकाळाक 11 वर्सां पुराय जाल्यात. ह्या 11 वर्सांच्या यशस्वी वाटचालीक केंद्र सरकारान गरीब, शेतकार, बायलां आनी तरणाटे ह्या 4 भक्कम खांब्याचे आपले उदरगतीचे धोरण आपणायला. फाटल्या 11 वर्सांत आयुष्मान भारत, पीएम आवास येवजण, उज्ज्वला येवजण ह्या सारकिल्ल्या येवजण्यांचो बरो लाव गरजेवंतांक जालो. शेतकारां खातीर पिकाच्या हमी मोलांत वाड जाली. आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचेर शेती खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात. बायलांच्या अर्थीक सबलीकरणाक नेट मेळ्ळा. तरणाट्यां खातीर रोजगार, स्टार्टअप ह्या सारकिल्ल्यो येवजण्यो सुरू केल्यात. घर निर्माण, भलायकी, येरादारी आनी डिजिटल भारताचें सपन पुराय जाला. ऑपरेशन सिंदूर सारकिल्ल्या धोरणाक लागून संवसारीक मळाचेर भारताची तांक अदीक भक्कम जाल्या. विकसीत भारताचें सपन आतां लागीं पावलां अशें दिश्टी पडटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकाराच्या 3ऱ्या कार्यकाळाक आयज 1 वर्स पुराय जाता. ह्या निमतान आयज देशभरात वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. केंद्र सरकारान फाटल्या 11 वर्सांत केल्ल्या उदरगतीच्या कामाची म्हायती सर्वसामान्य मनशां मेरेन पावची हे खातीर त्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. संकल्प से सिद्धी, विकसीत भारत ह्या सारकिल्ल्या संकल्पने सयत सरकाराची कामगिरी लोकां मुखार मांडपाची येवजण आसा. ह्या भाजप शासीत राज्याचे मुखेलमंत्री आनी केंद्रीय मंत्री लेगीत ह्या कार्यावळींनी वांटो घेतात. 11 जून सावन जिल्लो पावंड्याचेर खासा जनजागृताय अभियान चालीक लावन सरकाराच्या येवजण्यो तांचो लाव आनी उदरगतीचो संदेश तळागळा मेरेन पावोवपाचो यत्न आसतलो. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत एनडीए सरकाराच्या 11 वर्सांच्या कामाचो नियाळ घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशाची राजकीय आनी कार्यसंस्कृती पुरायपणान बदल्ल्या अशें तांणी सांगलें. केंद्रांतलें सरकार परिणामकारक, प्रतिसादात्मक, पारदर्शक आनी लोकाभिमुख आसा. फाटल्या 11 वर्सांत देशांत सकारात्मक आनी आशादायक वातावरण निर्माण जाला अशें नड्डा हांणी सांगलें. मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए। भाजपा सरकाराक सत्तेर आयिल्ल्यान 11 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान फोंड्या राजीव कला मंदिरात संकल्प से सिद्धी हे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. भाजपा सरकारान गोंयांत खूब तरेच्यो येवजण्यो आंखल्यात, तशेंच साबार तरेच्या साधन सुविधांचेरूय भर दिवन कामां केल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मोदी सरकाराच्या येजमानके खाला भाजपान ज्यो येवजण्यो गरजेवंतां खातीर चालीक लायल्यात ताचो लाव खूब जाणांनी घेतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. बेस्ट अचिव्हर आम्ही सगळ्यात बऱ्यातले बरे फार्मर्स हांचे एफपीओज जे काम करताले, डायरेक्टर ऑफ आमचे शेतकी मंत्री बाब रवी नाईक हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल तांचे फेलिसिटेशन केलें. अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी आम्ही जेन्ना स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडियाचेर उलयता तेन्ना एग्रीकल्चर आम्ही विसरूंक ना. अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी लॉन्च करपी आमचो डायरेक्टर बाब फळदेसाय हाजे फेलिसिटेशन आमी केलें, कारण ती अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी आयच्या तरणाट्यांनी वाचची. फुडलें एग्रीकल्चर आमी कशा पद्दतीन डेव्हलप करपाक शकता हाचो विचार सातत्यात आमचो हे करीत आसा. म्हणून तर अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम आमी सातत्यात म्हणटाले की फॉरेस्ट रायट एक्ट 2006 आज मोठ्या अभिमानान सांगता जवळपास 2000च्या आसपास आमच्या ट्रायबल भाव आणि इतरांक जर सनद मेळ्ळी आसत जाल्यार ती म्हज्याच सरकारात मेळ्ळी, मोठ्या अभिमानान सांगता आणि म्हाज्या टेन्युअरात मेळ्ळी हो म्हाका सार्थ अभिमान आसा. 2000पेक्षा चड. अरे गेली म्हाका आतांच कानान वयता आसतना एकट्यान कितें सांगचें, दोतोर म्हणालो आपल्या आज्याची इच्छा असली ही सनद म्हाका मेळची, पण तुझ्या सरकाराच्या कृपेत आपूण तेजो नातू ही सनद घेता, म्हाका खूब अभिमान आसा म्हणपा लागलो. ही लोकांची भावना आसा हाज्या प्रती.
राजकारण हे समाजाचे कल्याण करपाचें एक काम आसा आनी ताचो उपेग पिडीत गरीब दुबळ्या मनशांक वा शेतकामत्यांक आदार दिवन स्वावलंबी करपाचें काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या यजमानके खाला फाटलीं 11 वर्सां भाजप सरकारान केलां अशें केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. राजकारणाचें काम करपाचें समाजाचें बरें करपाचें एक साधन आसा आनी त्या साधनाचो उपयोग करून शेवटच्या लायनीच्या मनशाक गरीबांतल्या गरीब मनशाक जो पिडीत आसा हाका वयर काडपाक हांगसरलो शेतकरी आहा ताका आदार दिवपाक आनी तरेतरेच्या माध्यमातून ताका स्वावलंबी करपाचें काम गेलीं 11 वर्सां केंद्र सरकार करता आनी ताजोच हात घेवन गोंय राज्य पण त्याच पद्दतीन डॉक्टर प्रमोद सावंत करता हाची झलक आमी सगळ्यांनी आज पळयल्ली आसा. हे जे कार्य जें आसा हे कार्य जेन्ना तो कोण स्वप्न पळयता तोच स्वप्न पूर्ण करता. आमच्या सगळ्यांच्या भाग्यान आमकां मोदी सारको एक प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळो ज्यांनी ह्या देशाक फक्त विकासाच्या बाबतींत न्ही तर मनशाचो आंतरीक विकास सुद्दां तांच्यो मूलभूत सादे गोश्टी आसतल्यो घर आसतलें शौचालय आसतलें ह्या सगळ्या बारीक सारीक गोश्टीचो विचार करून तांणी ती गोश्ट समाजा पर्यंत कशी पावता हे तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान आज ती खरोखरूच पूर्ण करून दाखयल्ली आसा. भारतीय जनता पक्ष हो फकत राजकीय पक्ष न्हय जाल्यार तो समविचारी लोकांचो परिवार आसा. दरेक कार्यकर्त्यांच्या मेहनत त्याग आनी निश्ठेचो योग्य वेळाचेर सन्मान जातलो. सत्ता येता तेन्ना राज्याची आनी देशाची उदरगत म्हत्वाची आसता ही भावना दवरून भाजपा कार्यकर्त्यांनी मडकय मतदारसंघात लेगीत काम करचें अशें आवाहन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी केलां. मडकय भाजपा मंडळाचे वतीन दुर्भाटांत आयोजीत केल्ल्या भाजपा कार्यकर्त्या मेळाव्यात ते उलयताले. ह्या वेळार एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकार, ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष मनोहर आडपयकार, आदले खासदार विनय तेंडुलकार आनी पक्षाचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. सरकार चलयतना एक सरकार खूप अडचणी असतात. 4 विचाराचे 4 लोक बरोबर घेऊन आमकां वचचें पडटा. त्याही वेळाचेर केन्ना केन्ना कारण आमकां सरकार जाय स्थिर सरकार जाय म्हणून अनेक गजाली करच्यो पडटा. त्यो गजाली करीतच आमी हें सरकार टिकून दवरतात. आनी हें सरकार कित्याक लागून जाल्लें आसता खुबशे लोकांक अनेक गजाली आसता लोक जायते उलयतात. पर्वरी सुकूर वाठारांतल्या लोकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या श्री देव खापरेश्वर मंदिराच्या नियोजीत सुवातीची पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी काल पळोवणी केली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा थळावे ग्रामस्थ आनी भक्त मंडळी हाजीर आशिल्ले. सुवातेक भेट दिले उपरांत खापरेश्वर देवस्थान बांदपा खातीर बेगीनूच सुरवात करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ग्रामस्थां कडेन उलयतना सांगलें. मुख्यमंत्र्याची भावना आसा की ज्या जाग्यार आशिल्ले आनी हांगा दोन्ही जाग्याचेर देव कापरेश्वराचे योग्य तरेन काम जावन येवचें म्हणून वयल्या जाग्यार जंय देव कापरेश्वर आशिल्लो तो कंपाऊंड भितर गेलो बाकीचे सगळे थंय जाग्यार वेगळे मुर्ती थंयच्यान मागीर हें केली जाल्यार आतां थंय मुख्यमंत्र्या बरोबर आमी थंय विचार करतकर बिल्डरा कडेन उलयल्या. बिल्डरा कडेन उलोवन 3 बाय 3 मार्क करून घेतला कित्याक सगळो जागो फाटल्यान ताजी दुकानां आसा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या एका वरिश्ठ डॉक्टरा वांगडा केल्ली वागणूक आनी त्या उपरांत डॉक्टर संघटनेक निर्माण जाल्ले पडसाद हे फाटभुंयेर डॉक्टरांच्या गाड ह्या संघटनेचे एक शिष्टमंडळ आयज गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या डिनांक मेळ्ळे. ताचे पयलीं तांणी गोमेको संकुलांत हे घडणुकेचो निशेध उक्तायलो. गोवा असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट्स डॉक्टर ह्या संघटनेचे अध्यक्ष आयुष शर्मा हांच्या फुडारपणा खाला संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भलायकी मंत्र्यांच्या वागणुकेचो निशेध लेगीत केलो. उपरांत संघटनेच्या पदाधिकारी डॉक्टर प्रतीक सावंत हांणी ह्या संदर्भातली संघटनेची भूमिका स्पश्ट केली. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या शिवराज्याभिषेकाचो 351वो वर्सुकी दीस आयज महाराष्ट्रात व्हडा श्रद्धेन मनयतात. रायगड किल्ल्यार 6 जून 1974 ह्या दिसा छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो राज्याभिषेक जाल्लो. ताचे यादी खातीर राज्यभरात आयज वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. मुंबईत मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी शिवमंदिरात जाल्ले आरती कार्यावळीत वांटो घेतलो.
रायगड किल्ल्याचेर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी शिवपूजन आणि अभिषेक करून छत्रपतींक मानवंदना दिली। नागपुरात लेगीत शिवराज्याभिषेक सुवाळो मिरवणुको आणि खेळांच्या प्रात्यक्षिका सयत व्हडा भक्तिभावान मनयल्यो। आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।